हांव मारियानो लुकास दिनीस तुमच्या मुखार म्हजी एक कविता सादर करतां आनी कवितेचें नांव जावन आसा पंडीत नेहरू। तर आयका ती कविता पंडीत नेहरू। रसरशीत गुलाबा सारके मुखामळाचो, सदांच दिसो हांसत्या म्होवाळ स्वभावाचो, भुरग्यां मदें हांसोन खेळपाचो अखंड खांबो भारत देशाचो। रसरशीत गुलाबा सारके मुखामळाचो, सदांच दिसो हांसत्या म्होवाळ स्वभावाचो, भुरग्यां मदें हांसोन खेळपाचो अखंड खांबो भारत देशाचो। तो शाळेचे आंगणांत भोंवताना भुरग्यांक उमेद हाडटालो खेळटाना, दोळ्यान दिसो देशाची स्वप्नां, गिन्यानाची वाट पेटली देशाचे चिंताना। तो शाळेचे आंगणांत भोंवताना भुरग्यांक उमेद हाडटालो खेळटाना, दोळ्यान दिसो देशाची स्वप्नां, गिन्यानाची वाट पेटली देशाचे चिंताना। देशा पासत खूब वावुरलो, विद्वान पंडितां परी भेजो चलयलो, देश सांबाळूंक दीस रात नेटान झुजतालो, पंडीत नेहरू म्हूण संवसारांत गाजलो। देशा पासत खूब वावुरलो, विद्वान पंडितां परी भेजो चलयलो, देश सांबाळूंक दीस रात नेटान झुजतालो, पंडीत नेहरू म्हूण संवसारांत गाजलो। शिकपान व्हड पंडीत जिवाचें पडलें ना, आपल्या शिकपाची पर्वा केली ना, देशाक शांती मेळोवंक ताची चिंतना, देश स्वतंत्र करूंक एकमतीन वावुरलो भिवंक ना। शिकपान व्हड पंडीत जिवाचें चिंतलें ना, आपल्या शिकपाची पर्वा केली ना, देशाक शांती मेळोवंक ताची चिंतना, देश स्वतंत्र करूंक एकमतीन वावुरलो भिवंक ना। ताचेच उद्देशी बालदीन तयार जालो, सगोट जाणां नोव्हेंबराचे 14वेर जल्मलो, भुरग्यांची स्वप्नां पुरी करूंक वावुरलो, भारताचो पयलो प्रधानमंत्री संवसाराक गाजलो। ताचेच उद्देशी बालदीन तयार जालो, सगोट जाणां नोव्हेंबराचे 14वेर जल्मलो, भुरग्यांची स्वप्नां पुरी करूंक वावुरलो, भारताचो पयलो प्रधानमंत्री संवसाराक गाजलो। ताचे अमर उडगासाचो सुवाळो, भुरग्याच्या काळजाक खोशेचो धुमाळो, नागरिकांक सदांच बरो संदेश दिलो, 14वेर बालदीन मनयता देश सगळो। ताचे अमर उडगासाचो सुवाळो, भुरग्यांच्या काळजाक खोशेचो धुमाळो, नागरिकांक सदांच बरो संदेश दिलो, 14वेर बालदीन मनयता देश सगळो। देव बरें करूं। कोंकणी उलोय, लंडन फुलोय।